आयतारा बेलपार हांगा लोकांनी केल्ल्या जल आंदोलनाक बशिल्ल्या लोकांक थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकारान तेंको दिवपाचें आस्वासन दिलां। हो प्रकल्प जर लोकां खातीर म्हारग थारता जाल्यार तो पुराय तरेन बंद करतलो अशें आस्वासन लेगीत आमदारान दिल्ल्यान आंदोलकांनी आंदोलन स्थगीत केलें। तशेंच हे प्रश्नाचेर उलोवंक आनी ताजो सुटावो करपा खातीर थळावे आनी अधिकाऱ्यां कडेन उलोवपा खातीर बसका घेतलो अशें प्रवीण आल्लेकारान हे वेळार सांगलें। बसता हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता, हांव तांकां हाडटा, तेंच्यो फायली हाडटा, तुमकां हाडून बसयता थंयसर। पयलीं आमी तांकां विचारया हो प्रकल्प आमकां फायद्याक हो ना तो, कित्याक हे जाणून पयलीं घेवच्या पयलीं आमकां कांय फायदो ना हांगासर हे बंद घालपाक, कित्याक हो सेंट्रलाचो प्रोजेक्ट हो प्रोजेक्ट आमकांय फायद्याक जावंक शकता। एक टायम मोपाक उदीक सोडून आमकां कितें सेफ उदक चड सुबेज मेळोन आमकां पब्लिकांक फायदो जावंक शकता वा ना तें आमी पयलीं विचारया। विचारून मागीर आमी कितें करपाचें तें मागीर करया। पयलीं तुमी तेंच्या कडसून जाणून घेवंक ना, पयलीं तेंच्या कडेन उलोवंकूच ना, तेंचे फायलीचे पयलीं आमी कॉपी घेवया आनी कितें खऱ्यांनीच तेजो आमकां फायदो ना तो जाणून घेवया, मागीर आमी कितें करपाचें तें फुडें करया। तुमच्या वांगडा हांव आसतलो, अशेंच तुमी बेश्टे रावले जाल्यार हांव तुमच्या वांगडा कसो येवंक शकता। तेका लागून हांव ऑफिसरांक आपयता, तुमी तुमचो टायम दिया, हांव तेंचोय टायम विचारता, ऑफिसराक घेवन आमी बसया, हे प्रकल्प आमकां फायद्याक खऱ्यांनीच आहा वा ना तो पळोवया आनी मागीर आमी फुडें या।